पाटो पणजेंतल्या केंद्रीय आयकर कचेरेंतल्या कनिश्ठ महिला कर्मचारी लिंगीक छळ प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत मिनिंदर सिंग अट्टारी हाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर आयलो। जाल्यार आदित्य वर्मा आनी दीपक कुमार ह्या दोगांय दुबावितांक सशर्त अटकपूर्व जामीन न्यायालयान मंजूर केल्या। दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी हो गोंयच्या एका आदल्या महानिरीक्षकाचो सोयरो आशिल्ल्यान ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबाविताचेर मेहरबानी केल्या अशें कळटा। बेरेस्तारा सत्र न्यायालयाच्यो न्यायाधीश पूजा कवळेकार हांणी सुनावणी उपरांत दुबावीत मिलिंदर सिंग अट्टारी हाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर आयलो। जाल्यार दुबावीत आदित्य वर्मा आनी दीपक कुमार हांचो दरेकी 50,000 रुपया बॉन्ड आनी तितल्याच रकमेचो हमीदाराचे हमी प्रमाण सशर्त अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केलो।